आमच्या बापा सर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका बंधू नमान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां निमाई मोगाचो येवकारी आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी देवाक दिन वासून भेटयता. एंटनी आनी अमेलिया हांच्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिन वासून देवान तांचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव मार्टीन फेर्नांडीस हाच्या ओत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. वो करून हे महामारींतली आमकां निवार म्हूण मागुया आनी सगळे तरेच्या वायटांतली आमकां सगळ्यांक निवार म्हूण मागुया. जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागात. जीं कोण पिडेवंतांची सेवा करतात तांचे पासत मागात आनी जे कोण निर्णय घेतात तांचे पासत मागात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तूं म्हजो मोग करताय हो विचार जेसू पेद्रूक स्वर्गार वेचीन आदी विचार करता आनी किरीत भाशेन आपली मेंढराक आपली पोरजेक राखूंक पेद्रूक नोमियार करता. जेसू आमकां सगल्यांक आपल्या पाटलावदारांक ह्या संवसारांत बरे भाशेन दुसऱ्या एरा जी कोण उक्रिस्ती भावा भयणो आसात जी कोण जेसूक वळखनात तांकां उदीक आनी उदीक राखूंक आनी तांचो सांबाळ करूंक आमकां आपयता. आमी आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी असल्या मनशांक बरी देख जावंक ह्या मिसान कोतकोत्यांत आमकां कुरपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून थोडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा तुज्या पुताक जेसूक मोहिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्याक धाडून सुर्गीची दारां तुवें आमकां उगडली. येद्या वर्ते देण्याच्या वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भक्ती फळां बरीच जावं आनी आमचो बावार तीच जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. तो दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या दिसा चोद्दनान त्रिदेव लोकांक पावलूचेर कसलो आरोप घालता तो सारको जाणा जावंक सोदतालो देखून पावलूक सोडूंक लायलो आनी मुखेली
याज्ञिकाची आनी आख्खे दोन सोबीची जोमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पक्षी सादूचो आनी दुसरो फारिदेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून दोन सोबेक म्हटलें, बाबांदो, हांव एक फारिदेव आनी फारिदेवांचो पूत. मेल्लीं पुनर्जिवंत जातलीं म्हूण हांव बोरवांचो दोत्तां. ती देखून म्हजी आयज जोडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिदेवान आनी सादुकी मदें वाड बिबाड सुरू जालो आनी सोबा दोन वाटांनी फुटली. पुनर्जिवंतपण देवदूत आनी कोत्मे आसात म्हूण सादुकी सजमोन आसलेत, पूण फारिदेव तिनूय मानून घेतालेत. हाका लागून कडवो जाले आनी फारिदेवां मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशाक सगळें आमकां कांयच वायट मेळ्ळो ना. तांचे कडेन एक कोत्मो, एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. उजत ओदिकूच वाडली आनी पावलूचे पिंजून कुडक्यान कुडके करीत म्हूण भियोन सदनान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलू ताजे मदलो बोलान काडून कोर्टान व्हरून वता म्हूण फर्मायले. दुसरे रातीक सोम्यान पावलूक दिश्टी पडून म्हटलें, गोठ राव, तुवें म्हजे विशीं जेजुजाल्याक साक्षी दिल्या तशीच आतां रोमांकूय तुवें दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोन येतां. परतून म्हणया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोन येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोन येतां. सर्वेस्परा, तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक म्हाका कांयच ना. सर्वेस्पर, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दर्शनान तुजे आदीं राखून दवरलां. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोन येतां. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिंकयता बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कधींच आलोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोन येतां. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो वतमो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सहजकायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो वतमो मेल्ल्यां मदें सोडचो नाय आनी तुजेर विस्वाशी भक्तांक फोंडान उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोन येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोन येतां. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू म्हणटा, तीं सगळीं एक जावं,
तूं बाप म्हजें सोबें आसाय आनी हांव तुजें सोबें आसां आनीक अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जुआंवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं बापा हांव मागणी करतां तें हांचेच पासत न्हय तर हांच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतली त्या मनशां पासत ती सगळीं एक जावं तूं बापा म्हजे सोबे आसाय आनी हांव तुजे सोबे आसा तेच भाशेन ती आमचे सोबे एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयला म्हूण संवसार विस्वास दवरूं जशें आमी एक तशी ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्या ती महिमा हांवें तांकां दिल्या हांव तांचे सोबे आनी तूं म्हजे सोबे अशीं ती संपूर्णायेन एक जावं आनी तुवें म्हाका पाठयला म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केला म्हूण संवसार ओळखून घेवं बापा जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खोशी आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती महिमा तांणी पळोवची कित्याक संवसार रोजच्या आदीं तुवें म्हाका म्हजो मोग केलोय प्रमाणीक बापा संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलोय म्हूण हांणी वळखलें हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो हे पुरी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोबे आसतलो आनी हांवूय तांचे सोबे आसतलो जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता मोगार बाबा भयणीनो जेसू स्वर्गार वेचिनो आदीं एक व्हडलो हुस्को जेसूचो आमी सगळीं शिडीमोडी जियेतेली म्हूण जेसूक खबर आसली आनी आमची शेडेमोडाय पयस उरूंक आमी सगळीं एकचारान जिवंक जेजूचो आवंड आसलो हाका लागून जेसू स्वर्गार वेचिनो आदीं प्रार्थना करता बापा जसो हांव आनी तूं एक जसो पूत आनी बाप एक तशेंच म्हजी शिसाय एक उरो म्हणून बाप जेजू किरीत भाशेन बापा लागीं प्रार्थना करता कित्याक जेजू बेस बरो जाणा आसलो की आपूण स्वर्गार गेल्या उपरांत शिसा मदें फूट जातली जोण एकलो आपआपले भाशेन चिंततलो जोण एकलो आपआपल्याची जाणवाय दुसऱ्यांक सांगतलो जोण एकल्यान जें कितें जेजू सोबें अणभवलां तें आपल्या पाटलावदारांक सांगून जायते जोमे जातले आनी अशें आमचे मदें जायती फूट पडटली म्हूण जेजूक हुस्को आसलो आनी हाका लागून जेजू किरीत भाशेन आमचे खातीर प्रार्थना करता आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेतलीं मनशां एक उरूंक आमी सगळीं भावपणान जिवंक आमी सगळीं एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवंक एक समुदाय न्हू पूण एक कुटुंब कसो त्याच देवा बापाची भुरगीं ह्या संवसारांत दुसऱ्या सोबे एकामेकाच्या मोगान आमी जिवंक हाका लागून जेसू म्हणटा जसो तुवें म्हजो मोग केलाय आनी जसो तूं म्हाका वळखताय तशीच ही म्हजी पाटलावदारां तुका वळखूंक पावल्यांत आनी तुजो मोग करूंक हांवें तांकां शिकयला होच मोग तांणी अणभवला हो मोग तांणी दुसऱ्यांक दिवंक जावं ओ क्रिस्ती बाबा भयणां जी कोण तांकां भेटलेलीं जी कोण तांकां हे आपल्या जेजूच्या अणभवा विशीं विचारतलीं तांकां तांणी खऱ्या मनान हो मोग दिवंक न्हय शेडे मोडायन न्हय आपलें जिवीत बेश्टेंच दुसऱ्यांक फावो तशें सारता तसलें जिवीत जिवंक पूण अदीक उमेदीन जिवंक उर्बेवंत जिवीत करूंक दुसऱ्यांचें आनी अशें त्याच्या नांवाची ओळख दिता आसतना बाप सगल्यावन सर्वश्रेश्ठ तो आमकां सगल्यांक महिमा दिवंक स्वर्गाराज्यान जेजू एक स्वाद तयार करूंक गेला म्हूण आमी ह्या संवसारांत परगटूंक आमकां जेजू किरीत भाशेन हुकूम घालता बाबा भयणो ह्या संवसारांत जियेतना सगळे रोजचे न्हू आदीं किरीत भाशेन बाप आनी पूत ह्या संवसारांत संवसाराच्या मनशांचो मोग करूंक तांणी वावुरल्यो आनी आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडून आमचे खातीर ताणें पुनर्शिवोनपण हें देणें आमकां सगल्यांक भासायलें
आमी ह्या संवसारांत जियेतना बाबा भयणीनो हें जिवीत आमचें कोश्टांत जियेता खरें जायते पावटी अडचण्या मदें आमी जियेता जायते पावटी त्रासा मदें आमी जियेता पूण आमकां एक बरोसो जेजू दिता तो जावन आसा सर्गीचें राज आमकां एक उमेद तो दिता तें जावन आसा आमी ह्या संवसारांत पुनर्जीवनपणाचें देणें फावो आमकां जातलें म्हूण तर ह्याच बाबार्थान ह्याच बरोवशान आमी जियोया की आमी सगळीं कोश्टांत जियेता खरी आमचें जिवीत शेळे मोडाय करिना जा पूण बाबार्थान अदीक आनी अदीक बापाक महिमा दिता तसलें जिवीत आमी जियो अदीक आनी अदीक जेजूची पाटलावदार आनी गोबाय आमी जावं आनी ह्या संवसारांत सदां काल आमी एक कुटुंब कसो आमी सगळ्या संवसाराक आमची ओळख दितना जेजूचे गोबाय आमकां जावं ह्या मिसांत कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेय बापा नामचे लागीं दिवंक तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखी प्रितू करता वेदी तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वार सोसणी मोगाल बापा घे तूं मानू हें सांगेले व्हडून ताटान कालशी दिता घालून तुका आमचें हें सिनोर मोगाल बापा के तूं मानू हें सांगेले व्हडून ताटान कालशी दिता घालून तुका आमचें हें सिनोर म्हज्या बाबा भयणीं म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ते बोली वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकायन उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सूर तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवोन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात चडलो अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सो दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचोरकी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचोरकी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुणे हो तुमी समेज घेयात आनी खेयात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रोगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतले हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो कूट गोठुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडे रोगो सुतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पूर जोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई संगाती चपुती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारीक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां न्ही. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रास व्हडली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगार आनी तुजे कुशे परमळे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवूत चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुखले आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. बापा म्हज्या मोगाला, बापा म्हज्या मोगाला, बापा म्हज्या मोगाला, बापा म्हज्या मोगाला.
म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडटा तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता कितें करशी तुजो उपकार मानता सगल्याक तोयार सगळेंच मोगान घेता बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा प्रार्थुया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा स्वर्गार गेल्ल्या पूण गोवांवड्याच्या आनी दाकासोऱ्याच्या रुपान आमचें खाण पिवून जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला ताचे वरवीं सुर्गीचे जाणवायेन आमी बरो आनी आमकां नवो जीव आनी घोटाय मेळूं अशें पवित्र आत्म्याची सगली देणी शुभामपणान घेवच्याक आमी आयती जावं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं तुमचे सगळे आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन उत्सुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार संसार सोंपोर्या तुमचे संगाती हांव आसा संसार सोंपोर्या तुमचे संगाती हांव आसा आनीक जायत्यो शेल्यो आसाची प्रळयो म्हज्या हिलान तांकांय हाडूंक म्हजी खोशी एकलीन घडून येवचो एकलो